नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। 1.5 दिसाचे गणपतीचे विसर्जन। गणपती लागलो वर्साचे वाटेक। आदी उटंगार हुंवारान फळभाजेची मारगाय, उपरांत चवथ पंचमीक फोगाचेर उदक। तरी गोंयकारांनी चवथ फुलयलीच। झी मराठी फेम रात्रीस खेळ चालेतल्या अण्णाच्या कुडाळ आकेरी लागसारच्या वाड्यात रंगली। शेटकर फामिलीची चवथ। 7 दीस शूटिंग बंद। पळयात अण्णा नायकाच्या वाड्यावेली चवथ। बावीसातली पहिली 8 अमेरिकन आधुनिक अपाची अटॅक हेलिकॉप्टर्स वायुदळाच्या ताफ्यांत। वर्षभरात आनीक 14 अमेरिका, इस्रायल, ब्रिटना भशेन भारतीय वायुदळाची तांक वाढली। चंद्रयानाचे चंद्राचे दिशेन आनीक एक विक्रमी पावल। चंद्रयानाच्या ऑर्बिटरांतल्यान विक्रम लँडर यशस्वी वेगळो। शेनवारा देंवता दक्षिणी चंद्राचेर। लँडिंगाचेर संवसाराची नजर। आणि नॅशनल गेम्स चुकल्ल्यो फुडें आतां जावं येता फुडल्या वर्सा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरांत। साधन सुविधा उबारूंक गोंयाक वेळच वेळ। गणपती बाप्पा मोरया। फुडल्या वर्षी लवकर या। 1.5 दिसाची चवथ सोंपली। गणपती गंगेच्या वाटेक लागलो। पावसान फोगाचे उमेदीचेर उदक। नेमको चवथ पंचमीक पावसान नेट धरलो। तातले तातूंत आसोर दिसता तसो पळोवन थोड्यांनी शक्य तशी उमेद भागयलीच। सकाळी पयली नव्याची पुजा। शेतपीक राखचें, पोटा पाण्याक अन्न उदक कमी पडचें न्ही म्हूण गणपतीक नव्याचो पायस दिवन गाराणें। आशिर्वाद दिवन गणपती गंगेचे वर्साचे वाटेक लागलो। 1.5 दिसांची चवथ जाली। गोंयकारांनी वर्साचे गंगेचे वाटेक लागिल्ल्या गणपतीक वता वता फुडल्या वर्सा बेगीन यो म्हूण सांगून जड अंतकरणान निरोप दिलो। पंचमीक पयली गणपतीक नैवेद्याचो नव्याचो पायस। चवथी कडेन नवे भात पीक वयर सरता। पयले कणस गणपतीक। पंचमीक घराघरांनी माटोळेक बांदून नवी पुजतात। नव्याची खीर करून गणपतीक नैवेद्य दाखोवपाची परंपरा। शेतपीक राखचे, पोटा पाण्याक अन्न उदक कमी पडचें न्ही म्हूण गणपतीक गाराणें। नयन आतुरले पहाया तुमची छवी। सर्वाधिक पूजन तुमचे करी। गाऊनी आरती ओवाळतो धूपारती। गण 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 मोरया जय गणपती। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गणपती बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ती मोरया। पुढच्या वर्षी लवकर या। आगमन तुमचे झाले आज या जगी। नयन आतुरले पहाया तुमची छवी। बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ती मोरया। पुढच्या वर्षी लवकर या। गण 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 मोरया जय गणपती बाप्पा। हाली ग्रीन आणि इको फ्रेंडली गजालींचे समाज जागृताय बरेपैकी जाल्ल्यान फोगाचे प्रमाण आदले प्रमाणात तशें उणेंच। तरी ऐन चवथ पंचमीक पावसान परत नेट धरिल्ल्यान फोगेर बच्चे कंपनीचे उमेदीर तितले मातशें उदक। तरी पावसाचो आसोर धरून तातले तातूंत थोड्यांनी उमेद भागयली। देड दिसांच्या गणपतीचे निर्विघ्न विसर्जन जाले। फुडल्या वर्सा येवपाचे उतर दिवन 1.5 दिसाचो गणपती वाटेक लागलो। अजून घराघरांनी 5 तशेंच 7, 9, 11 दिसाचे सार्वजनिक गणपती आसात। चवथीचो मूड अनंत चतुर्दशी मेरेन। सार्वजनिक उमेद भागयतल्यांक अजून 9 दीस आसात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सगळ्यांक चवथीची उमेद। हुंवारग्रस्तांच्या घरांतय। इब्रामपूर आयिल्ल्या हुंवारांत मटकर फामिलीचे पुराय घर गेलें। फामिलीक कसलोच आलाशिरो ना। सरकाराच्या फॉर्मालदादीच्या आदारान घर उबें जावंक शकना। सध्या ही 30-40 जाणांची फामील भाड्याच्या रुमांत रावता। मात चवथ चुकना। पडक्या घराच्या सुवातेर माटो उबो करून चवथ पुजतात।
मटकरांचो संवसार परत उबो करपाचो गणपतीनच खासा रिपोर्ट. सगळीकडेन चवथीची उमेद. कोणाचो 1.5 दीस, कोणाचो 5, कोणाचो 7 दीस. दर वर्सा चवथ येता तशी अनूय आयली. चवथ म्हटली काय गोंयकार परिस्थिती आनी फाटी फुडें पळयना. मात इब्रामपुरांतल्या एका फामिलीचेर कल्पने भायर परिस्थिती आयल्या. प्रथमं वक्रतुण्डञ्च एकदन्तं द्वितीयं चतुर्पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं बुद्धवर्णं तथास्तमम्. उटंगराच्या धपक्या सरशी पुराय घर कोसळिल्ल्या मटकर फामिलीचो खिणा भितर आलाशिरोच गेलो. कोसळिल्ल्या घराचे पडके वण्टी मदीं बाप्पाची पुजा हे फामिलीन केलीच. घर ना म्हूण चवथ उरना. गणपती परंपरेचे सुवातीरूच पुजचो पडटा म्हूण मटकर फामिलीन पडके घराच्या सुवातीर असो तात्पुरतो माटव घाला. फामिली दीस काडटा भाड्याच्या रुमान. पूर येयला ते आता 20-25 दीस सुमार जाले आणि आमचे इब्रामपूर हो गांव पेडणे तालुक्यान आणि मटकर कुटुंबीय आमी. जो त्या पुराच्या कारणान आमकां जो जबरदस्त धक्को बसला आणि जो लॉस जाला तो पुरेपूर आमचो कुटुंबीय म्हणटा तसो उद्ध्वस्त जाला. आणि ज्या कारणान आमकां गणपती सुद्दां पुजपाक इतली आमकां आता 1 म्हयनो जाला आमी आतां वावरता. ही शेड घालपाक पयली आसतली. ही शेड आमी जरी टेम्पररी हे केला. सगळे आमचे उद्ध्वस्त झालेले म्हटल्यार सगळी मेन थिंग म्हटल्यार आमची व्हडली जॉईंट फॅमिली. सध्या तरी गणपती स्थापना तर ती हांगाच करपाची आहा. ती आनी काय हलोवंक शकना न्हू. सो त्या आमी सध्या सगळ्या भुरग्यांनी मेन थिंग आमचे खुबशे भुरगे आहात. माटो बिटो घातलो, कापेजी लायले म्हटल्यार फॉर टेम्पररी टायम बीन. आणि उदक बीन येता पळय हांगासून सायडीनसून वयता. मटकर फामील रावता त्या भाड्याच्याच रुमांनी रांदता. जेवण मात माटवात हाडटात. 30-40 जणांची एकठांय फामील. आता रातचे तुम्ही कसे करले? रात्री म्हटल्यार 2-3 जण तरी न्हिदोंकूच जाय. भुरगीं बीन आमची आहा ती वयर म्हटल्यार असो रूम घेतला भाड्याक, थिंगा बीन रावतली. मेन थिंग म्हटल्यार जेवण सुद्दां आमी हांगासर सारकें करूंक मेळना कित्याक गळटा बिटांनी. सो आमी वयरसून रांदता बिनता हाडटा मातशें सर्व म्हटल्यार हें करता. आता पूजा जाली आणि तुम्ही जेवपाक हांगाच आसलेले. काय खिणा भितर हुवारात दोळ्या मुखार तकले वयलो आलाशिरोज ना जाल्ल्यान 30-40 जणांच्या फामिलीचेर कितें प्रसंग आयला आसतलो हाची जाणीव सरकारी चौकटीत रावन जावपाची ना. उगड्यार पडिल्लो अस्ताव्यस्त जाल्लो संवसार परत जाग्यार येतलो जाल्यार मटकर फामिलीचे फर्मालदादींनी भागपाचे ना. आता पण सरकारान जो निधी दिल्लो पळय तो तुमकां पुरोसो असो अशें दिसता तुमकां? ना. मेन थिंग म्हटल्यार कितें दिसूनच येतले तुमकां सुद्दां कळटलें म्हटल्यार ना ते पॉसिबल ना. म्हटल्यार एक्चुअली सरकारान कितें आमचेर सगळ्यांचेर पळोवपाचें आनी कितें तरी तेजेर बरो ऑप्शन म्हटल्यार कितें उपाय काडपाचो. म्हटल्यार मेन थिंग म्हटल्यार आमच्या बाळा भुरग्यांचो म्हटल्यार भुरग्यांचो बीन सरकारान कितें ना कितें बेगींतल्या बेगीन कितें तरी हातभार घालून एक आमचे घरकुल आहा ते उबे करपाचे अशी आमची अपेक्षा आहा. स्टुडंटा खातीर इब्रामपूरच्यान चेतन गवस. अमेरिकेची आधुनिक अपाची हेलिकॉप्टर्स भारतीय वायुदळाच्या ताफ्यांत दाखल. वायुदळाचो मुखेली BS धनोआन 8 अपाची हेलिकॉप्टर्स वायुदळांत दाखल करून घेतली. ही हेलिकॉप्टर्स अमेरिका, ब्रिटन, इस्रायल धरून 14 देश वापरतात. ओसामाक उखलूंक अमेरिकेच्या कमांडोनी अपाची हेलिकॉप्टर्स वापरिल्ली. इराकांतल्या झुजांतूय अमेरिकेन हीच हेलिकॉप्टर्स वापरिल्ली. वर्सभरांत भारत अमेरिके कडच्यान 22 अपाची हेलिकॉप्टर्स घेतलो. आधुनिक अपाची AH-64E अटॅक हेलिकॉप्टर्स आयिल्ल्यान वायुदळाची मारक ताक आतां बरीच वाडल्या. अमेरिका, ब्रिटन, इस्रायल धरून 14 देश अपाची हेलिकॉप्टर्स वापरतात. 2015 भारतान ह्या हेलिकॉप्टरां खातीर बोईंगाकडे कबलात केल्ली. फाटली 3 दशकां जाली भारतीय वायुदळ रशियन Mi-35 अटॅक हेलिकॉप्टर्स वापरता. आधुनिक झुजात ती फाटी पडटात.
मंगळारा पठाणकोट एअर बेजीचेर जाल्ल्या एका सुवाळ्यात वायुदळ मुखेली BS धनुआन 8 अपाचे हेलिकॉप्टरां वायुदळात रीतसर दाखल करून घेतली. वर्स 2020 मेरेन भारत अमेरिकेकडच्यान 22 अपाचे हेलिकॉप्टर्स घेवपाचे आसा. पहिली आट पावली. Today, with the induction of the Apache 864E, the IAF has upgraded its inventory to the latest generation of attack helicopters. Like it was covered by the CNC, we signed the contract in September 2015 to deliver 22 Apache helicopters, and these helicopters have been modified specifically to suit the exacting standards demanded by the IAF. I am very happy to note that the delivery schedule is on time, with 8 helicopters being delivered and the first set of crew being trained by the Boeing along with the United States Army. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. झी मराठी फेम रात्रीस खेळ चालेतल्या अण्णा नायकाच्या वाड्यांतूय चवथ रंगल्या. कोकणात सिंधुदुर्गांतल्या कुडाळ लागसार आकेरीचो हो पोन्नो वाडो मूळ शेटकर फामिलीचो. ही फामील सध्या सेटल जाल्या मुंबय. मात चवथीच्या दिसांनी सगळी फामील मूळ घरा त्या वाड्यांत येता. तांचो 7 दीस गणपती. सिरियलाक लागून शेटकरांचो हो वाडो सध्या सेलेब्रिटी अट्रॅक्शन जाला. पळयात अण्णा नायकाच्या वाड्यावेली चवथ. जेव्हा शूटिंग असतं तेव्हा आम्ही इथे नसून बेसिकली आम्ही मुंबईमध्ये असतो आणि जेव्हा आता गणपती असतो तेव्हा एव्हरी इयर आम्ही इकडे येतो आणि ते लोक मग 11 दिवसांनी नंतर येतात शूटसाठी. 11 दिवस 7 दिवस असतो आणि तसं आमचं कुटुंब खूपच मोठं आहे. अराउंड लाईक 25 जण तर आहेत, 25-30 जण. आणि नेहमी प्रत्येक वर्षी आम्ही याची 10-15 जण इथे गोळा होतो गणपती साजरा करतो. ज्यावेळी शूटिंग असतं त्यावेळी आमची ते व्यवस्था करतो. आम्ही तिथे राहतो. बघायला येतो ना आम्ही. ते म्हणजे आर्टिस्ट लोक आहेत ना, त्यांचे फोटो वगैरे पण काढतात. शूट चालू असताना आर्टिस्ट लोक त्यांचे फोटो वगैरे पण काढतात पब्लिक बरोबर. पण एरवी आम्ही आत नाही घेतलं ना, कारण त्यांचं तर हे असतं ना, पायरी वगैरे सगळं इन्स्ट्रुमेंट्स वगैरे असतात ना त्यांचे, त्यामुळे त्यांना घेत नाहीत ते आतमध्ये घरात. सकाळी 10 वाजता पूजा झाली आणि बाकी सगळेजण आले नाही, असं काहीच नाही आहे. हा एकदम नॉर्मल वाडा आहे. इथे कोणी येऊ शकतं, कोणी राहू शकतं आणि असं जसं दाखवलंय तसं काहीच नाही आहे. हे घर मेन भीमसेन शेटकर आमच्या आजोबा त्यांनी बांधलं. त्याच्यानंतर मग मोठे काका भालचंद्र शेटकर त्यांनी इथपर्यंत हे केलं. मग ते एक्सपायर झाले 2009 मध्ये. त्याच्यानंतर मग त्यांची मुलं आणि आम्ही सगळे आता काका आणि सगळे बघतो आम्ही. तसं आम्ही मुंबईला पण आहोत आणि एक काका आमचे दुबईला पण असतात. तसं प्रकारे आमचे शेटकर कुटुंब सगळीकडे पसंत आहे. लोकांना जास्त हे असतं म्हणजे अट्रॅक्शन आहे. पण आम्ही जसे आधी होतो तसे अजून तसेच तेव्हा उद्बस जशी करायचो जेव्हा सेलिब्रिटी होतो तशा प्रकारेच केले जाते. उद्बस प्रसाद देणारे आहे नेहमीचे फॉलो. गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. चंद्रयानाचे चंद्राचे दिशेन आनीक एक विक्रमी पावल. चंद्रयानाच्या ऑर्बिटरांतल्यान विक्रम लँडर सकाळी यशस्वी वेगळो जालो. चंद्रयान चंद्राच्या सगळ्यांत लागींच्या कक्षेंत पावलां. इस्रो सांगता ते प्रमाण आतां मेरेन मार्गक्रमण यशस्वी चल्लां. शेनवारा 7 सप्टेंबराक चंद्रयान दक्षिणी चंद्राचेर देंवयतले. थंय यान धाडपी भारत पयलो. नासा धरून पुराय संवसाराची नजर ह्या लँडिंगाचेर आसा. चंद्रयान दक्षिणी चंद्राचे भुंयेर उदक आनी मिनाचो सोद घेतलें. जल्मजात आयकूंक येनाशिल्ल्या भुरग्यांचेर आतां जीएमसींत निशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करपाची वेवस्था जाल्या. ह्या सर्जरी उपरांत भुरग्यांक आयकूंक येता आनी उपरांत तांची वाचाय सुदारता. मात ही सर्जरी 5 वर्सां मेरेनच्या भुरग्यांचेरूच करूं येता. केंद्र सरकाराचे एक स्किमी खाला 6 लाख मायज खर्चाचो उपचार जीएमसींत निशुल्क जाता. आतां मेरेन जीएमसींत असल्यो 9 सर्जरी केल्यात. ही सर्जरी 5 ते 6 वर्सां सकयल्या भुरग्यां खातीरूच आसा. केंद्र सरकाराच्या येवजणे प्रमाण 6 लाखां परस मायज मोलाचें एक मशीन काना भितर बसोवंक दितात. तें मशीन हे स्किमी खाला म्हयन्याक 15,000 सकयल येणावळ आशिल्ल्यांकूच निशुल्क मेळटा.
cochlear implant program which is run by Department of ENT Goa Medical College. Cochlear implant is a small device which is surgically incorporated into skull bone, and this device is used for the children who are deaf since birth. This device, once is implanted, these children get the perception of the sound, they start hearing, and because of hearing, this speech is also developed. It costs more than 6 lakh rupees. And since it is very costly, Government of India had started one program under ATIP scheme in which this device is freely available and surgery is also done freely. There should be an awareness that children below 5 years are eligible for this device to procure, because above 5 years, once the auditory pathways are closed, then doing surgery is of no use, and whose parents' income is less than 15,000 rupees a month are eligible to apply for this device. To apply for this device, they have to approach the Goa Medical College. बधिराच्यो केशी समाजात शक्यतो उरच्यो न्ही हे दिशेन मोग दवरून सरकाराचो वावर चल्ला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वादाक कारण जाल्ले चिमलाचे तळे गणपती विसर्जनाक उक्तें केलें. भाटकारान लँड फिलिंग करून ताचे जमनीवेलें हें तळें कांय दिसां फाटीं चुट्टां, सोण्णां, माती असलो कोयर घालून पुरयल्लें. 100-150 वर्सां जालीं थंय गांवचें गणपती विसर्जन जाता. विसर्जनाक हें तळें उक्तें करचें म्हूण चिमलाच्या लोकांनी इशू केल्लो. निमाणे कलेक्टराचे अर्दी प्रमाण तळें उसपून गणपती विसर्जनाक परत उक्तें केलें. पूण आयज तो आमकां डेप्युटी कलेक्टरान असो प्रॉब्लम सॉल्व करून दिल्लो आसा की ऑर्डर 15 दिसां पासून पर्यंत ती गेट ओपन दवरपाक जाय, आनी जे तेंचें कार्य आसा पळय तें बरे भशेन तेंचें कार्य करपाक जावं ते पोपटलालाच्या भुरग्यांनी तांकां तें दिवपाक जाय, अशी ती ऑर्डर आमकां दिल्ली आसा. काल पर्यंत ते ऑर्डरीचेर आमी रावताले केन्ना हे जे पोंड आमचो जो तळी आसा पळय ती बेगांतल्या बेगान ओपन करपाक जाय आसली, पण ताका एक 24 तास जाले. काल 2:30 आमकां ऑर्डर दिल्ली हाती की ती इमिजिएटली ओपन करची म्हणून, आनी गांवच्या लोकांचे गणपतीचें विसर्जन करपाक जाय ते थंय करचें म्हणून. आयज जशें आमकां PI दलवीन बऱ्या पैकी सपोर्ट केल्लो आसा, लोकां खातीर तेणें एक पांयां पडून रिक्वेस्ट केल्लो आसलो की बाबा हें आमकां 15 दीस ओपन करून दिवचें आनी तेंची जी कार्य आहा तें करचें. हें त्या PI संबंद आमच्या मिडियाक आमकां खूब जाणांनी ह्या कार्याक सपोर्ट केल्लो आहा. जायते मिनिस्टरांनी MLAन फोन केल्लो आसा हे तेंचे बेगांतल्या बेगान गांवचो सपोर्ट तेंचें तें काम करून दिवचें म्हणून. सो हें आसा पळय ती केलां पळय तितून तेंच्यांनी आमची माडाची कितें म्हणटा ती चुट्टां जावं ती नाल्लाची सोण्णां म्हणटा आमी आनी जायते आनी कितें आसा भितर तें आमकां ओपन करता तेन्ना कळ्ळें, आनी वयर तेंच्यांनी माती घातल्या आनी भितर सगळें तें साहित्य कितें कितें हाडून घातल्या तें सगळें पळय आतां दिसता पळोवंक गेल्यार. उदक म्हणटा पळय तें आसा भितर, हेजेर सिद्ध जाता की ती तळी आसली म्हणून. आनी 100 वर्सां पयलीं बसून हे गणपती थंय ते विसर्जन करताले. त्याच्या उपरांत आमकां सरकारान जाल्यार आमकां न्याय दिता ते पार्टीक आपोवन हाडले, आमचे कडेन डिस्कस केलें की अशें हे पद्दतीन तुमी हो कायदो आमी तुमकां इश्यू करता, तुमकां आमी तुमचें काम करून दिता. त्या प्रमाणे आयज सरकारान आमकां जे पळय ते तेणी तेका हाडून ते हे आमचे हे घालून उस्पन काडले. नॅशनल गेम्स फुडल्या वर्सा ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मेरेन फुडें धुकलिल्ल्यान गोंयाक साधन सुविधा उबारूंक आतां वेळच वेळ. अंदूच सर्ती घेयात म्हणिल्लें जाल्यार येजमान गोंयच्या आंगार येवपाचें. नॅशनल गेम्सांक गोंय तयार म्हूण विधानसभेंत सावंत सरकार उलयतालो खरो, मात जमिनी परिस्थिती पळयल्यार सगळ्यो फटाश्यो. आतां वर्साचो प्राज मेळिल्ल्यान सगळें जाग्यार घालूंक वेळच वेळ. खासा रिपोर्ट. सर आमचो टार्गेट आसा 30 जुलय पर्यंत प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय, वीच इज द कॉस्ट ऑफ 43 crores इज द इंडोर स्टेडियम. 30 जुलय पर्यंत आमच्या ईच्या म्हणण्या प्रमाणे इंजिनियरच्या म्हणण्या प्रमाणे कंप्लीट जातलें. टेंटेटिवली आमी 15 ऑगस्ट पर्यंत प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन प्लॅन करता, नॉट एक्झॅक्टली फिक्स डेट. पयलीं इंडोर हॉल आसा पळय ते आमचे नॅशनल गेमीचो एक वेन्यू आसा. इंडोर हॉल आमचे ऑलमोस्ट अबाउट 95 to 96% काबार जाल्लें आसा. फक्त फिनिशींग वर्क्स उरल्यात ते आनी 1-2 दीस भितर काबार जातात. ते म्हणल्यार फ्लोरींग पॉलिशींग चालू आसा
लायटीचे आमचे 1500 लक्स इल्युमिनेशन ह्या इंडोर हॉलाक आसात तेय म्हणटू सामके ऑलमोस्ट फायनल जाल्ले आसात तेंचे फक्त एमींग उरलां एकदां कोर्ट आमी मार्क केले सगळे डिफरंट डिसिप्लिनाचे मागीर आमी एमींग करतले आनी ते 1-2 दीस भितर तेंय काम कंप्लीट जातलें ओवरऑल पळयलें जाल्यार अबाउट 90-95% काम जाल्लें आसा फक्त नॉर्थ सायडीन थोडेसो कंपाऊंड वॉलाचो म्हणजे एक्सटर्नल डेव्हलपमेंटाचें काम उरलां ते काम उरपाक कारण मातशें आमचें लँड डिस्प्यूट आशिल्लें तें आतां क्लियर जालां आनीक कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां एश्युरन्स दिलां की आनीक 15 सप्टेंबर पसून म्हणल्यार तेंय काम कंप्लीट जाता म्हणून लास्ट टाइम सीएमान इन्स्पेक्शन केलें सर 15 ऑगस्टाक ते हँडओवर करता हय जाल्लें आमचें 15 ऑगस्टाक हें जावपाचें म्हणजे ऑलमोस्ट फायनल जाल्लें फक्त एक वुडन फ्लोरींग उरल्लें कित्याक मदीं 2-3 दीस सुटी आयल्यो त्या खातीर लेबर ईद आशिल्ले कारणान लेबर आमकां मेळनात लेबर ते भायल्यान येवपाचे आशिल्ले रोड बंद आशिल्ले ते सगळे फ्लडींग जाल्लें त्या सायडीन त्या खातीर ते 2-4 दीस तांकां लेट जाले सो in that meeting it is decided that all the things will be in place prior to ISL 6. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप ट्विटर फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.